खंय तरी स्पोर्ट्स तुमी इंडोर स्पोर्ट्स बी हांगा हाडपा आशिल्ले ताजें कितें जालां कितें डिस्कशन जालें ताज्या खातीरूच आज आमी हांगा आयले. तांतया कडेन आमी इंडोर स्टेडियम प्लस आउटडोर गेम्स हे दोनूय प्रपोज केल्ल्यो आनी ताका प्रोसेस आशिल्ल्या कारणान तांणी कन्सल्टंटा खातीर एक हें मागयल्लें. सो आज ते NPCC बेंगलोरचे फर्म ते फायनलायज जाला कन्सल्टंट्स म्हणून ह्या प्रोजेक्टा खातीर आनी त्या खातीर ते बेंगलोरसून आज आयिल्ले हांगा चॅक करपा खातीर एरिया कितली आसा, खंयच्यो गेम्स तुमकां जाय, कितें जाय तुमकां, वॉकिंग ट्रॅक जाय, कसो जाय. सो सगळें आमी तांकां एक्सप्लेन केलां आमकां कितें कितें जाय तें. आमचो हेतू एकूच आसा की जे आज भुरग्यांक वास्को स्पोर्ट्सा खातीर कांयच फॅसिलिटी ना, त्यो फॅसिलिटी तांकां प्रोवायड जावच्यो आनी परते म्हणजे दोनूय म्हणजे हेल्दी वायज पासून आमी भुरग्यांक परते ग्रावंडार म्हणजे आमच्या भुरगेपणान आमी सदांच पळयताले की आमी ग्रावंडार चड आसताले. सो त्या खातीर आज भुरगीं चड मोबायलाचेर आसता, तांकां फॅसिलिटी नाशिल्ल्या कारणान ती आनी मोबायलान डीप वता. सो ती भुरग्यांक परते ग्रावंडार हाडपाचो आमचो एक सरकाराचो एक जो एक हें आसा ताजे अनुसरून आज आमी ही मिटींग तांची आपयल्या. तांणी सांगलां एक 15 ते 20 दिसां भितर मॅक्झिमम एक म्हयन्या भितर जाल्यार तूं हाजी एक कॉन्सेप्शल आयडिया म्हणजे हांगा आमी कितें करूंक सोदता तें आमी प्लॅन करतले आनी मागीर थोडे स्पोर्ट्समॅनाक इनवायट करून थोडे बरे जे आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांकां इनवॉल्व करून म्हणजे आमी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी दिली म्हणून हांगा जायना, ती यूज करपाक जाय. फाल्यां आमी सपोज टेनीस कोर्ट हांगा घालो जाल्यार टेनीस कोर्ट यूज करपाक जाय तो. सो तशें आमचे कडेन आसा काय. सो हे सगळ्यो एक आयडिया घेवन नाजाल्यार खूब कडेन आमी पळयतात की आज स्विमींग पूल एका कडेन जाल्यार तो यूज जायना आनी खंय तरी आनी कसली गेम्स इंडोर केल्यात त्यो यूज जायना. सो त्यो भुरग्यांक यूज जावपा जाय. सो स्पोर्ट्समॅना कडल्यान आमकां इजी फिडबॅक मेळटलो की खंयच्यो गेम्स आमी हांगा इंट्रोड्यूस केल्यो जाल्यार बऱ्यो पडटल्यो. हे सगळ्यांक इनवॉल्व करून एक बरो प्लॅन वास्को खातीर करपाचो आमचो एक हेतू आसा. लँडफील जालें ताजे मागीर स्विमींग पूल जालो, आतां हांगा कचरो येवन पडलेलो आहा आनी जायते लोक हांगा बोवाळ मारतात. ताजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? आनी हाजो प्रॉब्लेम कचरो उडोवपाचो कितें जाला की हांगा सगळें ओपन आसा आनी कोणाचें मॉनिटरींग ना. SAGचो जागो तो, पूण सगळे हाडून खंय खंय आपलो कचरो उडयता. आमी कितले फाटी पुलिसांक पूण पुलिसांक पसून डेली मॉनिटर करप शक्य जायना. सो हांव पयरूच ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां गोविंद गावडे सरा कडेन आनी ताणें सांगलां की आपूण ती फूल एरिया फेन्स करून घेता. सो फेन्सींग एक पाड जालो. हांवें म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां की तुमी शेवल घालून जे पळय हांगा आतां गार्बेज डम्प्स जे दिसता ते लेवल करून एक तर हांगचे ते काडचे नाल्यार लेवल करून दवरचे म्हणून. सो हय, काल चीफ ऑफिसरान येवन इन्स्पेक्शन बी करून गेला. सो म्हाका दिसता 15 दिसां भितर तें काम स्टार्ट जातलें आनी हो हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की हांगा हाडून डंप करचें न्ही म्हणून. हो डंप यार्ड न्ही पुणून ते आमी कितलें हें केलें जाल्यार जो पर्यंत आमी गेट घालना, जो पर्यंत हें ओपन उरता तो पर्यंत लोक हाडून घालत रावतले. सो म्हाका दिसता 15-20 दिसां भितर हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. फेन्सिंग जावपाचें आसा फेन्सिंग करतले. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा येता खंय तरी हांगा कचरोय लोक उडयतात. हाजेर तुजी कितें प्रतिक्रिया आसा? आयज तुमी पळयताच की ह्या एका स्पॉटाचेर आमी कितले फावटी इन्स्पेक्शन केलें. आमचो ऑनरेबल MLA हांगा सतत हांगा येत आसा आनी आमी हो प्रोजेक्ट कसो तरी आमी ट्रॅकाचेर हाडपाक ट्राय करता. आयज ह्या स्टेजीर पावले आमी. ह्या प्रोजेक्टाक आमचो कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्लो आसा आनी आयज ते बेंगलोरसून कन्सल्टंट येयल्ले आसा. तेंच्यांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला की हांगा जे तेंच्यांनी ते लेआउट काडटले, प्लानिंग करतले, 15 दिसां भितर आमकां दितले आनी मागीर आमकां खंय जाय पळय आमचे वॉन्ट्स आमी सांगलेले आसा आमकां जाय तो मेळटा. म्हाका दिसता हो जो तेंच्यांनी आमी चिंतला आमच्या आमदारान आनी आमच्या सगळ्या कावन्सिलरान किंवा आमच्या सगळ्या म्हणजे ऑर्गनायझरान तो खरोखर लोकांक लागून बरो प्रोजेक्ट आसा. हांगा जे आमकां खंय वॉकिंग करतले जाल्यार आमी रस्त्याचेर वॉकिंग करतात. हांगा पळयतात हांगा वास्कोन आमकां एक बरो वॉकिंग ट्रॅक ना. हांगा खरोखर एक बरो वॉकिंग ट्रॅक जावपाचो आसा, इंडोर स्टेडियम जावपाचो, ग्रावंड जावपाचो आसा, लोकांक इंडोर गेमी करपाचो. हे सगळे प्रोजेक्ट ह्या अंडर वन रूफ म्हणटा पळय तशें सगळे हांगा लोकांक खेळपाक गावतले. आनी खरोखरच पळोवंक पळय आनी तुमी आतां जशें म्हटलें की हांगा गार्बेज डंप करता. खंय हांगा सांगचें म्हटल्यार रातचें हांगा कोण पयरा करपी कोण नासता. सो ताका लागून हे कोण कालूच हांव आनी वॉर्ड कावन्सिलर गिरीश आमी दोगांनी आनी चीफ ऑफिसरांनी वचून हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां JCBक आनी डॉक्टरांक सांगपाक की तें म्हणजे जे डंप केला पळय तें सारकें करपाक लागून.